पण डेटा सारको ना हें सांगप म्हणटा तें अनाड्यांचें उत्तर. हें सरकाराचें ऑफ्ट रिपिटेड कांयच जर उत्तर ना जाल्यार ते डेटा सारको ना म्हणटात. गोंय म्हणटा तें सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री म्हणून कोण म्हणटा? तांचेंच वयलें इंजीन म्हणटा. म्हळ्यार प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हणटा की गोवा इज द हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट. मोबीन गुजीन कितें म्हणटा हांगा की ना तांचे ते फिगर सारके ना. अशें जायना तें. जेन्ना फिगर तुमकां घुसतात नाजाल्यार तुमी एवॉर्ड घेवपाक वता मरे. ना गोंय बेस्ट टुरिजम हें म्हणून एवॉर्ड व्हरतात. पुलिसींग नाच हांगा. पुलीस म्हणटा ती वस्तूच ना. खंय आहा पुलीस? पुलीस हफ्त्याक कलेक्शनाचे तांकां म्हाका दिसता टार्गेट आहा. आमी फातोर्डान पळयत त्या भशेन हांवें आतां एक आठवडो जालो तुमचेच कडच्यान म्हणल्यार तुमच्याच माध्यमांतल्यान डिमांड केल्लो की पुलीस ऑफिसर हांगा अपॉयंट करचो. अजून मेरेन अपॉयंट जायना. थंय गडगडो चालू आहा. थंय हें कितें काजिनो मिनी काजिनो चालू आहा. सगळे पुलीस प्रोटेक्शनान चालू आहा. आनी आमचे असले आमदार जर उगी रावले जाल्यार आमी तातूंत भागाक आहा अशें जातलें. सो एक क्लियर आहा की क्रिमिनल एक्टिविटी इन्स्टिट्युशनलायज जाल्या. येते काशिनाथ शेटयेक एटॅक केलो. हाय कोर्ट मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना आनी FIR काशिनाथ शेटयेचेरच जाली. आनी उरलो कितें रे? कायदो खंय आहा? कसलें जग हें? कसली डेमोक्रेसी? वेर इज द रूल ऑफ द लॉ इन गोवा? आनी जो मनशाचो एटॅक करून ताची फाट सुजयता ते मनशाचेर FIR जाता? कसलो कायदो आनी उलयता तूं? दीस इज जंगल राज. आतां बिहार तांचें जालें न्ही, BJPचें जालें. सो बिहाराच्यान इम्पोर्ट केलें आसतलें हांगा. सो हांगा पळय गोंयकारांनी आपल्याकूच आर्म करचे. आर्मां घेवची, बॉल्सान घेवन भोंवची आनी कोण मदीं आयल्यार ताका फारान मारचो हें सांगपी हांव न्ही. पूण टायम येत की अशें करचें पडत. विजिलंटिजम स्टार्ट जातलें. पुलीस जर आपलें काम करना विजिलंट स्क्वॉड्स वील स्टार्ट गेटींग रेडी. आतां आमच्या हांगा ह्या एरियेन जर चोरयो जावपाक लागल्यो फाल्यां आमी हांगा हो जीम आहा तातूंत भितर एक शुटींग रेंज घालतले. कितें नंचकू वापरपाक शिकोवपाक लागचें पडलें, करचें पडलें. पुलीस जर तुका प्रोटेक्शन दिना जाल्यार सोसायटीज वील हॅव टू कम. समाज जागचो पडटलो आनी विजिलंटिजमाक लागतलें. आनी विजिलंटिजमान अन्याय सर्वसामान्य आनी बारीक मनशाचेर चड जाता. हें जावपाक हाडप न्ही. पूण मुखेलमंत्र्या कडेन हांव मागतां की टेक दीज रिपोर्ट्स वीच गो अगेन्स्ट यू सिरियसली. कांय न्ही तें वायट पळय रिपोर्ट वायट आयलो म्हळ्यार दोळे उगडे करप. आतां हांगा आमी वकलां दिल्या. वकलां दिवन जर रिपोर्ट येता की विजयान काम सारकें करूं ना म्हणून जाल्यार इट्स रूम फॉर माय इम्प्रुवमेंट. खंय चुकता जाल्यार आमी सुदरूंक शकता. सो गव्हर्मेंट चुकता म्हणून जर सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगता जाल्यार सुदरा मरे तुमी. तें फिगरच फॉल्स म्हणून सांगप म्हणल्यार कितें? आनी कंपेर कोणा कडेन करता? UP कडेन करतात, मध्य प्रदेशा कडेन करतात. जंय सगळेच ट्रिगर हॅपी. थंय कट्टा ते सगळेच घेवन भोंवतात. गोंय तें नाशिल्लें. गोंय आनी हें कल्चर हाडलां. BJPन हाडलां कल्चर. आनी दे आर कंपेरींग देम विथ UP एंड बिहार. वी शूड कंपेर अवर सेल्स टू सम प्रोग्रेसीव स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट UP एंड बिहार. आमचो स्टँडर्ड UP एंड बिहाराचो न्ही. आमी चॅक करूं, आमी कंपेर करूंक जाय जाल्यार पुर्तुगाल कशें आहा आनी हांगा कशें आहा. वी हॅव बीन लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्चुगीज. वी शूड कंपेर अवर सेल्स दॅट वे. वाय आर वी कंपेरींग विथ सामकें लो स्टँडर्ड? विजय गोवा हे क्रायमा भितर नंबर 1 म्हणून हें आयलां पळय तें हे क्रायम पुलीस डिपार्टमेंट हे चलना अशें दिसता तुका? ना पुलीस डिपार्टमेंटान हेवी पॉलिटिसायजेशन जाल्लें. पुलीस डिपार्टमेंटान अपॉयंटमेंट पॉलिटिकल प्रेशराचेर जातात. पुलिसेचेर पॉलिटिकल दबाव आसा. पुलीस डिपार्टमेंटान इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना. तुमी आयकलां आसतलें वाळकेचो मर्डर जालो. वाळके तो हांगा आमचे शेटीचो शेट खंय रे आल्तमोंतार तो मर्डरान एक्यूज जालो. तो पयर सुटलो. कित्याक सुटलो? 100 विटनेस हाडले. पुलिसेन 100 विटनेसांक ऑन रिकॉर्ड हाडले ना विदीन दॅट पर्टिक्युलर टायम. एक्यूज मनीस सुटलो. सो एक्यूज सुट्टा कित्याक? पुलीस काम करूंक सोदना. सो द ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो आहा इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर हाजी अकाउंटेबिलिटी हाडूंक जाय. खंयच्याच मॅटरान इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल करपाक जाय. धरलो जाल्यार ताका एवॉर्ड दी.
धरून जर एक्वीट जर जाता मनीस जाल्यार ताका ही हॅज टू बी टेकन टू टास्क. पुलीस डिपार्टमेंटान अकाउंटेबिलिटी केल्या म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. नाजाल्यार तूं वाळकेचोच केस घे. वाळकेच्या मॅटरान येदो व्हडलो सारको दिन दहाडे मर्डर जालो. लोक शॉक जाले. पुलिसेन मनशाक धरलो. 100 विटनेस घाली. 100 विटनेस ऑन रिकॉर्ड आयली ना. मनीस सुटलो. हें कितें? आनी कोण रे ती वाळके म्हणटा ती कृष्णी वाळके म्हजी शेजारी ती BJPची महिलाची लिडर ती. हे प्रमोद सावंता पयलींची. सो तिका तिचे चल्याक जर ही परिस्थिती जाता जाल्यार तूं लोकांचे सर्वसामान्याचे पळय कितें जातलें. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.